अब रोहन खवट्यान म्हाका रिक्वेस्ट केली की पयलीं वर्सा हांव दाबोली एअरपोर्टाचेर वचून तो रोड स्क्वेट सर्वीस रोड्स आमी कशे जाग्यार घालपाचे ताचेर मॉर्निंग विडिनोक घेवन डिस्कशन करून सोल्युशन काडिल्लें. तशेंच हांगाय बी मातसो यो आनी हांगा आमी वचून सायटीन पळोवया डिस्कशन करून कितें सोल्युशन काडया. आज आमी येता आसतना ताणें म्हाका थोडे रस्ते दाखयले. रस्त्याचें कंडिशन सारकें ना तें तो सांगता तें सारकें खरें. येता वता आसतना लोक बोवाळ मारता आमदाराचें नांवान मारतले गव्हर्मेंटाचें नांव नाजाल्यार सगळे इंजिनियराक कॉन्ट्रॅक्टराक सगळ्यांक आपल्यान पयलीं डिसिजनां घेतल्या की आयडेंटिफाय करून जे सर्वीस रोड एक नोडल ऑफिसर पयलीं एपॉयंट केला जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर हांगाचो बिचोलेचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा ताका नोडल ऑफिसर केला फॉर द टायम बींग अलॉंग वीथ सुपरिटेंडंट इंजिनियर दत्तप्रसाद कामत तांकां दोगांची हांगा इनचार्ज म्हणून सांगता सद्या टील दीस ऑल दीज इश्यूज आर रिजॉल्व. फाल्यांच्यान एक जेट पॅचर आयच्यान आज आयला एक जेट पॅचर फाल्यां येतलो 2 जेट पॅचर वील वर्क फॉर नेक्स्ट 5 days. ते खंय खंय कितें आसा तें ताजो मनीस पंच कोण दाखयताले ते सगळे फोटोज बिटोज फिलअप केल्ले वतले. ज्या जाग्यार खंय कितें घालपा जाय हॉट मिक्स घालपा जाय आयडेंटिफाय करून सांगला. हॉट मिक्स प्लांट एक 2 आयडेंटिफाय करून घेतल्या आनी तांकां म्हटलां की पावस चड ना आनी अशें उरलें जाल्यार बाय 25 तारीख पर्यंत एक हॉट मिक्स प्लांट आमचो 1 किंवा 2 तयार करपाचो आनी तांचे कडल्यान ते सगळे हॉट मिक्स घालून घेवप अशें हें टेंटेटिवली आमी आज करत. येणाऱ्या 5 दिसां भितर जेट पॅचर सध्या 5 दीस फूल 2 जेट पॅचर हांगा दवरल्या बरोबरच दवरल्या. गरज पडली जाल्यार आनी एक रोपीन कर म्हणटा हांव ताका विचारतलो तो सांगतलो म्हाका. समज आनी एक जाय जालो स्पेअर खंयचो आसा तो हाडटलो किंवा आनी खंयच्यानी आसा तो डायवर्ट करतलो. पण दीस इज रियली दीस रिक्वायर्स इमिडिएट अटेन्शन हें म्हाजें प्रामाणीक मत. एअरपोर्टार वचपाचो रस्तो नॉर्थाक वचपाचो रस्तो सगळ्या वचपाचो रस्तो. सो थोड्या कडेन जे पोर्टबल्स आहा ते साठी ते जेट पॅचरान काड सांगलें तांकां म्हणून तांकां 2 जेट पॅचर सांगल्या. गरज पडली जाल्यार 3रो यार्ड म्हणून सांगला. एक सायडीन कॉन्क्रीट घालपाचें उदक काम चालू आसलें पूण ते उदक बी आसा तें काडिना तेजे वरूच ते घालता आनी वयता तें तांकां सांगलां. ते म्हणटा कितें आतां समज व्हांवून वचत जाल्यार म्हणटा 2 दिसांनी परत येतले म्हणटा आनी परत घालतले असो तेंचो एटिट्यूड. पावसाक लागून मातशें ते भितात. आतां हॉट मिक्स प्लांट सुद्दां हांवें तांकां ऑर्डर दिल्या पूण समज कंटिन्युअस पावस पडलो जाल्यार प्लांट रेडी जावपाक डिफिकल्ट जातलें न्ही. म्हजे कडेन धाडची तांती ना तांचो पॉयंट सारको आसा न्ही हांवें अंडरस्टँड जाता. पावस पडलो जाल्यार तांकां प्लांट सारको करपाक कॅलिब्रेशन करचें पडटा हॉट मिक्स प्लांट. पूण तरी आसतना तांणी सांगलां की अशें जर वातावरण एक 15 दीस मेळ्ळें जाल्यार डेफिनेटली दे वील बी एबल टू मेक ए हॉट मिक्स प्लांट फंक्शनल आनी ताजे वयल्यान मागीर आमकां हॉट मिक्स घालून सगळें हें करपाक मेळटलें. 4-5 दीस सुद्दां काम केलें जाल्यार जातलें. सर रस्त्याचे जेन्ना डांबरीकरण हॉट मिक्स जाता जाल्यार कांय दिसांनी ते पोटोस पडटा हेजें कारण कितें क्वॉलिटी ऑफ डांबर ओ कितें कितें 4 दीस एक दीस म्हजो एअरपोर्ट रोडाचेर गेलो एक दीस म्हजो हांगा गेलो. तूं सांगता तें तुका म्हाका एक 15 दिसां तर हांव तुका आन्सर दिवपाक शकता. हांव सद्या स्टडी करता सगळे डिटेल्स मागयल्या ते जातकीरच मागीर हांव उलयलो हांव बेश्टो आय एम नॉट नोन फॉर मेकिंग एनी टायप ऑफ स्टेटमेंट. आय मेक स्टेटमेंट्स वीच आय कॅन इम्प्लिमेंट. सर नियर बाय मतदारसंघात कशें तरेन पळयता म्हापशेच्या रस्त्याचेर दिस इज आउट ऑफ बॉक्स. आतां तुमी पंपींग हेजेर गेल्ले थंय कितें आमी थंय हांगा गेल्ले मरे सायटीचेर प्रेझेंटेशन दिलें सगळें कितें कितें पोजिशन आहा ताका सांगलां टायम टू टायम ब्रीफ न्ही बेजिकली आतांय ताका सांगलां थोडो नॅटवर्काचो रोड प्लॅन काड खंय कितें आनी कितें इम्प्रुवमेंट करपाक जाय सद्या ट्राफीक शूड बी स्मूथ. बेजीक फोकल पॉयंट इज कॉम्युटराक त्रास जावपाक जायना हें पयलें प्रायोरिटी जालें. चल हांव आज आम्ही आमच्या मुलाक आमचे PWD मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आयले म्हणून सगळ्या परवरीतर्फे तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. व्हेरी इम्पॉर्टंटली स्टेट हायवे आणि नॅशनल हायवे दोगांचे इश्यूज धरले जाल्यार वेगळे वेगळे विशय आशिल्ले. आज तांणी डिसिजन आणि डायरेक्शन्स दोन्ही दिले. सो वीच प्रॅक्टिकली कॅन अलाव अस टू एन्श्युअर की जे लोक वता 2 व्हिलरान जी भायर मनीस वता भुरग्यांक पावोवंक वता गाडयो वता जे प्रॉब्लेम्स जाता तुमी मिडिया तर्फे हायलायट केल्ले आसात आनी आमी कंटिन्युअसली अलॉंग विथ पंचायत वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. जे शॉर्टफॉल्स आशिल्ले ते आमी हायलायट केले फॉर वीच इज गिवन इमिजिएट डिसिजन आनी डायरेक्शन जे तांणी सांगिल्लें आसा. आमचो प्रयत्न आसा की आमकां डेव्हलपमेंट जाता आसतना थोडे अडचणी येतल्योच आनी आमच्या हातूंत आमचे लोक सगळ्यांनी साथूय दिल्लो आसा टू एन्श्युअर